राजकारणातलो त्यांचो प्रवेश, तांचे समाजकारण आणि सबंद गोंयकारा खातीर ते जे सतत जे वावुरतात ते जर पळयत जाल्यार एक अजाप दिसतलें. तेंचे गांवचे, दाबाळ गांवचे, ते परिसरांतले तेंचे अनेक हितचिंतक, तेंचे वळखीचे, तेंचे मित्र, तेंचे घरचे लोक हांगा आयिल्ले आसात. तेंगे कडेन खबर आसतलें ल्हानपणाचो विनय, जो मस्तो, उडाणटप्पू अशें सुद्दां तांकां म्हणटाले, हो विनय आज भारत देशाच्या लोकशाहीच्या पवित्र मंदिराचो, राज्यसभेचो वांगडी जावन आसा. हें विनय बाबांचें कार्य जें आसा तें तुमकां आमकां सगळ्यांक अभिमान दिसता. मोगळ मित्रांनो, हें पुस्तक विनय बाबान बरोवन घेवंक ना, हें पुस्तक संजीव बाबान बरयलां. हें खूब नेटान आज सांगन दिसता, कारण खूबदां असोच एक विचार वता की कोणूय तरी राजकारण्याचेर कितें तरी बरयलें की तेन्ना इट इज ऑल प्लॅन्ड. तर हें प्लॅन न्ही, हे मित्र परिवारांतल्यान दिसलें, तांकां दिसलें की हें पुस्तक विनय बाब तेंडुलकर अशा सच्च्या राजकारण्याचेर, एका निश्ठावान कार्यकर्त्याचेर बरोवचें आणि त्या निश्ठेंतल्यान आणि त्या प्रेमांतल्यान हें पुस्तक आज प्रकाशीत जाता. विनय बाबाच्या जिणेचेर पुस्तक बरयलां हें कळटकच खुबश्या जाणांनी म्हाका फोन करून परबीं दिली. कॉपी राखून दवर म्हणूनय सांगलें. त्याच वांगडा कांय जाण टायर कशें जळटा तशें जळले. टायर जळटकर कितें जाता हें तुमी जाणा आनी कापूर जळटकर कितें जाता तेंय तुमी जाणा. बट टायर जळटा म्हणूनच कापराच्या वासाक अर्थ आसता, पूण तें जळपूय बरें, वायट हांव म्हणना. विनय बाबाचेर बरयलां जाल्यार तुवें सगळें बरयलां बरें काय म्हणून. म्हणटकर सगळें बरयलां म्हणटकर म्हाका विनय बाब दिसला, हांवें पळयलां, अनुभवलां, हांवें तें बरयलां. आनी जाणी जाणी प्रश्न केला, तांकां हांवें ज्युस्त जाप दिला, तांचे कालेती प्रमाण हांवें जाप दिल्या. आनी म्हळें चडूच जर बुदवंत सांपडलो कोणी जाल्यार ताका म्हळें आतां उरलां जर कितें आसत जाल्यार दुसरें पुस्तक तुवें बरोवपाचें. अशें म्हणटकर कितें आसा, अशें म्हणटकर ती विकेट पडटा. तश्यो कितल्योश्योच विकेटी पडल्या. वेगळी चरित्रां आयल्या पूण ती आरमारीनूच आसता, कोण काडटा ताच्या आरमारीन आसता. आनी कोणेय मुरवतीक घेतलें जाल्यार तो घरा व्हरून वाचिना, तें खंय काडून खडान उडयता. म्हणटकर ती जबाबदारी म्हजेर आशिल्ली की म्हज्या पुस्तकाचें तशें जावंक जायना न्ही म्हणून. विनय बाबा मदीं पुस्तक बरोवपा सारकें सबस्टन्स म्हाका खऱ्यांनीच सांपडलें, देखून हांवें बरयलें. विनय बाब लिफ्टान बसून दाबाळ सावन दिल्लीक वचूना. दाबाळ सावन दिल्लीचो जो ताजो प्रवास आसा तो लिफ्टान बसून वचूना. तो ताज्या बरोवपांतलो आनंद म्हाकाय मेळचो नाशिल्लो. तसो जर प्रवास ताणें केल्लो जाल्यार म्हाका आनंद मेळचो नाशिल्लो. ताच्या ह्या प्रवासांत काटे कुटे ताका तोपल्यात, फातर लागल्यात, धोबरां धवडव्यात. हांव सांगूंक सोदतां तो दिल्लीक चलत गेला म्हणून. कितलेशेच तरेचे स्पीड ब्रेकर पार करीत गेला. स्पीड ब्रेकर आनी ते स्पीड ब्रेकर रंगोवपाचें काम लेखक म्हणून हांवें केलां आनी तें म्हजे कडल्यान घडलां. तें कोणें घडयलें तें हांव नकळो, पूण म्हाका एक म्हजेर भार आयलो आनी तें घडलें. हें पुस्तक बरयतना विनया कडल्यान संजीव बाबाक स्पॉन्सरशीप मेळीक आसतली काय तशें लोकांनी विचार केलो. सद्याच्या जिवनांत पळयत जाल्यार म्हाकाच कोणी स्पॉन्सर करीत जाल्यार पुरो जालें. संजीव बाबा आनी म्हाजी वळख तशी पत्रकार परिशदेन जाली. तो म्हाका गुगली घालतालो आनी हांव म्हाका जाता तशी उतरां दिवपाचो प्रयत्न करतालो. आनी कितें प्रश्न विचारीत म्हणून मागीर हांव सगळ्यांक देव बरें म्हणटालो, हांव उठ्ठालो. मागीर प्रश्न विचारपाचें बंद न्ही. बाब फ्रांसीस सार्दीन म्हाका एअरपोर्टार मेळ्ळें आनीक तेजे कडेन 2 बॅगां आशिल्लीं. म्हाजो पयलींचो नेतो, तो मुख्यमंत्री, तेज्या हातींतलें बॅग हांवें घेतलें. तो कसोच दिवपाक तयार नाशिल्लो, कारण म्हाजो नेतो न्ही. तेजें बॅग घेवन हांव एअरपोर्टार चलत गेलो भितर आनी जो आमकां रूम आसा थंय वचून बसलो. परत बोर्डिंग करपा वेळाचेर ताजें बॅग हांवें धरून तें विमाना भितर सुद्दां हाडलें आनी लगेजी भितर घातलें. हें सुद्दां ताका पयल्या पुस्तकांत तेंय ताणें घातलें. अश्यो काही व्यक्तीचो हांवें उल्लेख केलो. भितर खूब लोक उरल्या. संजीव पळय उलयता ते दुसरे हितूर घाले, पार्ट 2 करुया म्हणपाक लागले. आमी
दुसऱ्या मनशाची तोखणाय करपान उणें पडटा. कित्याक हांव हिंदुस्तान भर भोंवलां, काश्मीर ते कन्याकुमारी आनी राजकोट ते कलकत्ता मेरेन वेगवेगळ्या कामाक लागून. आनी ते सगळे लोक थंयचे एकमेकाक वयर काडटात. आमी गोंयकार कुल्ल्यो एकमेकाचे पांय ओडटात. आनी हांवें त्याच मनशाक सांगलें की हांव येता कित्याक म्हाका विनय बाबाचें व्यक्तिमत्व देख दिणें दिसता. नो मॅन इज परफेक्ट. सगळ्या मनशांक गुण दोश आसतात, पण विनय बाब ल्हानबिकायेन वयर सरल्यात. ते उच्च वर्गांतले मेळटा, हांव जातींतले म्हणना. उच्च वर्गांतले मेळटा आनी एक मध्यम वर्ग आनी सकयल्या वर्गांतले मेळटा. भाऊसाहेब बांदोडकर हे उच्च वर्गांतले आशिल्ले, ते पयशेकार आशिल्ले. तांचे कडेन जशें फुडें पळोवपाची दूरदृश्टी आशिल्ली, तशेंच तांचे कडेन दातृत्व आशिल्लें आनी त्या प्रमाणे तांचें एक व्यक्तिमत्व घडिल्लें. हांगा विनय बाबाचें जें व्यक्तिमत्व आसा, जें नेतृत्व आसा, तें तळागाळांतल्यान कश्ट करून वयर सरिल्लें आसा. जेन्ना मनशाक धांवपाचें आसता तेन्ना भूंय जर घट आसली आसत धांवपाक बरें पडटा, पूण थंय जर दलदल आसली आसत, चिखल आसलो आसत जाल्यार पांय मुंगळपाक तो काडटा म्हणसर वेळ वता. आनी अशा वेळाचेर त्या कॉम्पिटिशनान मनीस तितको फुडें पावना. पूण त्या दाभाळांतल्या त्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यान रावन थंय शिकून सुद्दां ते इतके फुडें पाविल्ले आसा. हें तांचें खरेंच मोठेपण आनी हें जें नेतृत्व आमकां सकयल्या स्तरांतल्यान मेळ्ळां ताजो आमी खरोच उदो करूंक जाय. आनी हो करून आमकां एक आदर्श दिवंक जाय सगळ्या लोकांक की हे पळयात, अशें जर नेतृत्व अशा परिस्थितींतल्यान भायर सरता आसत, वयर येता आसत जाल्यार तुमी वयर सरूंक शकतले.